जेन्ना आमी ल्हानपणान जे पुजप लायताले गोट्यांनी तेन्ना थोड्यांचे आसताले कितें करता तुमी धांवणयताले आमकां कितें करता हांगासर तुमी अजूनय तुमचे चवथ सोंपना काय म्हणून. म्हणजे तुम्ही सामकी सिरियसली घेतले दिसता त्या भुरगेपणांतल्यान. अजूनय पळय आंगान कांटो फुलता न्ही. बट असो तुका याद खंयचो मुवमेंट येता म्हणल्यार तकलेन कितें तरी इन्सिडंट असो बरो असो इन्सिडंट आनी वायट असो इन्सिडंट. बरो इन्सिडंट Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, co-powered by Pixel Filming Production. सद्याक श्रावण चालू जाला आणि श्रावण चालू जालो म्हणटगीर सगळ्यांचे जो भार येता तो म्हणल्यार चवथीचो. चवथ म्हणटगीर घराघरांनी एक वेगळीच उमेद असता. चड करून गावांनी तर एक वेगळीच उमेद असता. तर अशेच गोंयान एक वेगळे पद्धतीन चवथ मनयतात ती म्हणल्यार बाल गणेश जी घडटा मोवळ्या बाटी. तर म्हजे बरोबर आज आसा त्या गांवचो भुरगो जेणे बाल गणेशाची सुरवात केली आपल्या वांगड्या बरोबर म्हणल्यार आपल्या फ्रेंडा बरोबर मेळून. तोच म्हणल्यार नंदेश नाईक. वेलकम टू आवर चॅनल. थँक्यू. मुद्दामून तुम्ही म्हाका आयज ह्या चॅनलाचेर तुम्ही आपयला आनी तुम्ही इंटरव्यू घेतला तेच्या खातीर देव बरें करूं. आनी तुमच्या खातीर एक ल्हानशें हांवें एक चिन्ह अशें हाडलें तें तुमी स्विकार करचें. ही एक बाल गणेशा मंडळा तर्फे तुमकां एक ल्हानशी भेट. थँक्यू सो मच. दिस इज सो स्वीट. वाव. देव बरें करूं बाल गणेश मंडळाक. तुमकां Lagi muji mai, melo kitre. Rasta पोज मरे. जॉन बाब टायर झाल्या मरे. ब्रेक आनी कशें लागतले. मुजी भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह. मॅगविल्स. वाह. टायर चेंज. टायर सर्विस. वाह. नायट्रोजन गॅस. बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग. अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतरा घेवत मरे. होय. तर आमी सुरू करूया की पयली म्हणल्यार म्हाका सांगात की बाल गणेश ही सुरवात खंयच्यान जाली? सुरवात जाली सगळे आमच्या ल्हानपणान जे 1998 सुमार. तेन्ना आमी शाळेक वचपी भुरगे ल्हानशे एक 8-9 वर्साचे भुरगे आनी शाळेन वयता आसतना एक तेन्ना तो चवथीचो एक उमेद आशिल्ली पळय न्हू. केन्ना सोंपूकूच नाका अशी दिसताली. तो एक आनंद आसतालो तो कंटिन्यू आमी भुरगे म्हणून एक सांबाळटाले. आनी जेन्ना एक गोटे जशे आमी गोरवांक घेवन हितून वयताले शेतान घेवन वयताले तांकां चरोवपाक व्हरताले आनी त्याच गोट्यांनी आमी एक 7-8 जाण भुरगे तेन्ना ल्हानशे एक 8-9 वर्साचे कोण 5 वर्साचे कोण 6 वर्साचे अशें करून आमी ते एक गोट्यान पुजेक लायिल्लो गणपती एक ल्हानशी मुर्ती. आनी ती सुद्दां मुर्ती आमी चिखलाची करून स्वता हातीन करून ती पुजेक लायताले. पूण तुमच्या घरान आसताली चवथ काय? चवथ ना चवथ सोंपल्या उपरांत जशी आमचे बट तुमगेर घरान आसताली चवथ. घरान चवथ आसताली आनी तेच्या उपरांत मागीर ती एक तेच म्हणटा न्हू जे भुरगेपणान ते दीस खूब बरे आसता चवथीचे आनी उमेदीचे दीस. उमेदीचे दीस. आनी त्या प्रमाणे आमी तो एक पुजेक लायतालो ते गणपती ल्हानपणान. म्हणल्यार भुरग्यांनीच मेळून अशें चिंतले. हय हय. हे फक्त आमी हे 7-8 जाण भुरगे आसा पळय ते आतां 30 वर्साचे सुमार जाल्या. तेन्ना ते तेन्ना कितले वर्साचे आशिल्ले? ते 8-9 वर्साचे आशिल्ले. हांव सुद्दां 8-9 वर्साचोच आशिल्लो तेन्ना. आनी तेन्ना तुमी हातीन केलो गणपती? हय तीच माती. जेन्ना आमचे घरचे जे गणपती आसताले पळय न्हू जे 1.5 दिसा 2 वर्सां 1.5 दीस 1 वर्स 5 दीस आमच्या गांवांत. सो ते पायल्या उपरांत ते विसर्जन जाल्या उपरांत तेच न्हंयचेर आमी एक मान आसा ते मानशेर पावप जाताले उदकान आनी तेच माती काडून आमी परते एक बान आसा बानार आमी मुर्ती तयार करता ल्हानशी 1 फुटाची सुमार. कळटाली तुमकां करपाक? हय मातशें एक ज्ञान आशिल्लें तितल्यात. देवाची एक आकृती तकलेन आशिल्ली आनी मनान आशिल्ली. पूण बाल गणेश म्हणटगीर तो भुरग्याचे रूप न्ही ते? हय हे भुरग्याचे रूप. आनी तेन्ना कशें आसलें गणपती तो आमी पयलीं
त्याच्या पयलीं सुद्धा सुरवातीक आमी फातर सुद्धा पुजलेलो आसा. कशाने काय हय म्हणजे ती सगळी खेळ म्हणून पुजतात खेळ, पळय. हय तशी सुरवात फातर, आमची आ. तशीच जाल्ली आसा. पूण नाव तेन्ना दवरिल्लें बाळ गणेश ना म्हणून. हे खूप लेट येयल्या, आता एक 10 वर्सांक बाल गणेश म्हणून येयले. तेजे पयलीं राखण्यांचो गणपती अशें म्हणटाले, म्हणजे आमी राखणदार कळ्ळे गोरवांचे, गोरवांक राखपी आमी भुरगे तेंचो गणपती, आनी तो कितें गोरवांच्या गोट्यान पुजप जातालो म्हणून आमकां तशें नांव दिल्लें म्हणजे तुम्ही राखण्यांचो आता गणपती. हय, पूण तुम्ही आता गोरवां बी आसात तुमची? थोडी आसा आनी ते गोटे अजुनूय थोडे आसा, थोडे मोडले बी. आणि तो गोटो म्हणल्यार आता त्याच जाग्याचेर सदांच आतांय बी त्याच जाग्याचेर ना पुजता? ना ना आता आमी चेंज जाला. आता 2003 पर्यंत, म्हणजे जी 5-6 वर्सां आशिल्ली पळय पयलींची 2003 पयलींची, ती आमी गोट्यानूच पुजलेली आसा. आनी कशें आसलें, 3-4 गोटे आसले अरावंड 100 मिटराच्या भितर अरावंड तेच. आयज तर हेंच्या गोट्यान चड गोरवां आसा, चड येवन पुजता न्हू, फुडल्या दुसऱ्या गोट्यान पुजता, असो करून करून 2-3 गोटे आशिल्ले. पूण पुजताले सगळे भुरगे एकठांय येवन. आणि पुजताले म्हणल्यार कशे तरेन? माटोळी बी सगळी? माटोळी बीन सगळी आसताली, म्हणजे कोणाले पेरां हाडली, कोणाले चिकू हाडले, कोणाले जे आसा ते घेवन घेवन येताले. आनी कुंडाळां बीन ती म्हणटा आमगे चवथीक हाडलेली आसताली, खंय 2 काडून ते लिपोवन दवरप आशिल्ले भुरगे, तीच मागीर बांदप आशिल्ले. तुमचो आवय बापूय बी कितें म्हणटालो मागीर? ना थोड्यांचे आमचे जे आशिल्ले एक 7-8 जाणांचे आशिल्ले ते व्हडलेशे कांय ना, तेंकां उमेद आशिल्ली म्हणून ते आमकां येयल्या न्हू उमेद अशें आसा. आनी जे थोडे लोकांचे आशिल्ले, कितें रे करता तुमी, हे कितें केन्ना सोंपतले तुमचे, अशें एक क्वेश्चन मार्क येतालो. कळ्ळें करताले म्हणजे कोणाचे गोट्यान करता तेंचे बी आसताले. आनी थोडे गोट्यान पुजपी तेवूय सपोर्ट करी आमकां. एक भुरगे कित्याक तेंचेय भुरगे आशिल्ले आमच्या वांगडा, सो ते हितून आमकां सपोर्ट केलो. आरत्यांक बी आरती जाताल्यो? हय, आरती म्हणजे कशें आमचे तेच. आनी पंचायत म्हणून ते आमी कशें दवरिनासले, कितें नाल्लाची पंचायत म्हणल्यार नाल्लाची सयची पंचायत करता पळय ना, ती दिसूंकच दिनासले. अशे भुरगे ते ल्हानपण न्हू, एक 8-9 वर्साचे भुरगे म्हणल्यार ते आरती करप आनी हातीनूच आरती करप. आतां मोठे हातीन म्हणल्यार अशें हातीन म्हणल्यार ताळी वाजोवन हे ना ते वाजप काय घुमट आरती ना. कशें इतलेच एरिया आशिल्ली ती. पूण तेन्ना तुमी चिंतिल्ले की मागीर केन्ना तरी अशी इतले व्हडले जातले बी म्हणून? केन्नाच ना, केन्नाच विचार तसो नाशिल्लो. आनी तो आमचे मर्यादीत आसल्या गांवा पुरतीत, आनी गांवा पुरतीत तितलेच सरावंडींग एरिया 2 वाड्यांकूच लागतालो असो आशिल्लो. म्हणजे जितले भुरगे आसात तितलेच. जेन्ना 2003 जेन्ना आमी जागा चेंज केली, म्हणजे जी गोट्यांनी पुजताले पळय ना, ते वचपाक आतां पावसाचे दीस न्हू, सो वचोंक मेळनाशिल्ले. सो आमी जागा चेंज करुया म्हणून एक आमचो अच्युत बाबू म्हणून तेंकां मेळ्ळे, आनी तेजी दोंगरार वचपाची वाट तेंकां कन्विन्स केलें, बाबू आमी हांगा पुजू काय म्हणून. हय पुजा म्हणल्यार व्हडले मोठे कांय करूं नाका अशें तेंचें उतर आशिल्लें तेन्ना. आनी आमकां दिलें तेंच्यांनी परमिशन, आनी त्या प्रमाणे ल्हानसो एक आमी सुरवात केली थंय. 1 वर्स केलें, 2 वर्स केलें. थंय पूण कितें आशिल्लें म्हणलें तुवें? कांयच नाशिल्लें, फक्त एक ल्हानशी वाट आशिल्ली. वाटेचेरूच केलें? चलून वचपाची वाट, रस्त्या कुशीक वता ती दोंगरार वचपाची वाट. पूण उक्त्यार जायना आशिल्लें तें मागीर? उक्ते आमी मागीर पत्रे आनी कापेती घालून ते सगळे इल्ले करून. तेन्ना ल्हान न्ही? केलें आमकां मातशें थोडे, आमचे आवय बापूय आशिल्ले ते सपोर्ट केले आमकां. म्हणजे तुमी सामकी सिरियसली घेतले दिसता त्या भुरगेपणांतल्यान. खूप म्हणजे कशें जालें ते अजुनूय पळय आंगान कांटो फुलता कळ्ळें न्ही, म्हणजे अशी एक ती एक याद कशी. हय. आनी मागीर ते ल्हान जाग्याचेर तुमी करताली, ते वाटेचेरूच पत्रे बी घालून केले? पत्रे बीन घालून थोडे कितें ल्हानशी शेड आशिल्ली आमी घातलेली, म्हणजे वर्सान वर्स त्रास जाता म्हणून पत्रे घातल्या उपरांत पुजा जाले. जेन्ना जसं वर्सां वयतात त्या प्रमाणे आमी मातशें इम्प्रुवमेंट केलें थंयचर. हय, पूण मागीर तुमकां सपोर्ट केले थंय? हय, थोड्यांनी केलें. बेश्टी वाटेचेरूच आतां कोणाची वाट भाडकार बिडकार तेंच्यांनीच दिले न्हू आमकां, दिले तेंच्यांनीच सांगलें आमकां तुमी पुजा. आतां सुद्दां आमी तेच केला की तेका वचपाची वाट आहा ती आमी दवरलेली आहा. कोणाक ती? अच्युत बाबू म्हणून आमचो एकटो सिनियर सिटीजन आहा, तेजी वाट ती दोंगरार वचपाची. सो अजुनूय आसा. आनी तेंच्यांनी अजुनूय एकलोच दोंगरार वता? तेंची फॅमिली आनी एकूच. म्हणल्यार ते दोंगरार रावता काय? ना दोंगरार तेंकां काजू तेंच्यो, आनी घर आमच्या वाड्यार घर तेंच्या, ते वाटेन वयर वचपाक तेंकां वाट तशें. ते प्रमाणे आमकां तेंच्यांनी परमिशन ते 8 दिसांक 10 दिसांक आमकां मेळटा करचें म्हणून. पूण आतां थंय कशें आसा स्ट्रक्चर? आमी उबारला, आतां परुसूनच उबारला. ग्राउंड +1 केल्लो आसा,
आयडन इतली आसा देवाची आनी जशी पुजेची जावं हय. मागीर बाकीची आयडनां खूब मटेरियल आतां खूब जालें कित्याक प्रत्येक जाण आपूण आतां दान करता, अर्पण करता देवा कडेन. आ, आपले ह्या वर्सा काम जालें सो आपूण फुडल्या वर्सा हे तोप दिता, हे धरले तोप दिला, कोणी शिगडी दिल्या, कोणी आयडनां दिल्या, खूब खूब भाशेन म्हणलें. आतां दवरपाक जागो ना, त्या कारणान लागून आमी एक स्टेप घेतलो. म्हाजो प्लॅन आशिल्लो कितें ground+1 तेजेर वता आमी स्ट्रक्चरार आतां व्हरून सगळें सामान दवरलेलें आहा देवाचें. आनी पणसून ती वाट आहा ती चालूच दवरल्या, म्हणजे ते येवंक वचोंक शकता. आ, जशें सायडीन जसं रस्तो. टनल असतं पळय तशें आहा ते. टनल कसो केला? टनल म्हणजे स्ट्रक्चर बांधला, हय. ताका वयल्यान पत्र घातलें, पणसून वचोंक मेळटा. आ, तशें. तशें केलां म्हणजे तेजी वाट ताका मेळटा. आनी आमचो सण मकर आणि आता किती, आता लोक खूप येता आसतले. खूब 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 सोदत येता. सोदत कसं आत्ता कशें जालां, जर आता अंदू पायलं न्हू तर आतांच म्हाका एक 8 दिसांनी सांगता आपूण फुडल्या वर्सा शिवर येतला म्हणून. ती सामाना व्हर म्हणटा. अशें अजून सुद्दां म्हाका ऑफिसान नाल्यार खंय वयता मेळटा, तूं बाल गणेश पुजता न्हू, हांव म्हणटा तर आमकां सांगना मरे फुडल्या वर्सा शिवर येता म्हणटा. एक्झॅक्ट खंय पडटा मुळे वाट. अशें सांगपाक एक खूब उमेद जाता. केन्ना विचार करूं ते बाल गणेशाच्या रुपान आमकां एक मुळ्या गांवाक एक रूप मेळ्ळें बाल गणेशाचें. आणि अजूनही बी तुम्ही मातयेंतल्यान तयार करतात ते? ना, 2004 जेन्ना सेकंड वर्स आसलें पळय त्या जाग्यार चेंज करपाक, तेन्ना येयलें तेन्ना आमकां मातसो लेट जाला. भुरग्यांपण न्हू, हय. मातसो ते अडचण येयली जाग्याक लागून म्हणून आमी उरले. मागीर त्या वर्सा आमी मुर्ती विकत आदी हाडली. नवीन एक हाडली आनी ल्हानशी 1 फुटाची कशी आमी मुर्ती तेन्ना आमी विकत हाडली. आणि आता किती हाडटा? आतां 5 फुटाची जाल्ली आहा. ती सुद्दां आतां कोण ऑलरेडी बुकींग आसता. 5 वर्सां आपूण 5 वर्सां उपरांत आपूण मुर्ती तुमकां दितली, अर्पण करता. आता तशें आसा? तशें अंदू सुद्दां? अंदू सुद्दां तशें आतां. आनी आतां जाली आमची एक 15 वर्सां जाले तशेंच चालूच आसा. कोण कोण दीत आसता. आतां बुकींग सुद्दां आमी बंद केला. म्हणजे 5 वर्सां 7 वर्सां खूब जाता न्हू, फुडलो आमकां काळ खबर ना कसो कितें हय. आसतलो, ताका लागून बुकींग बंद केला. So कशें तुम्ही तेन्ना चिंतले आणि कशी चालू केले आणि इतले व्हडले जाले न्ही गोंयान? आमी सुद्दां विचार केल्लो नाशिल्लो असो जातलें म्हणून. म्हणल्यार देवाची कृपा ती. आसा. आणि तेन्ना भुरगे पळय सगळे आपापल्या घरान तशे फातर बी पुजतातूच, पुजता. पण ते इतले लेवलाचेर पावना पावना. जशे तुमचे म्हणल्यार पावला. आमी ते एक कंटिन्यू केलें, एक जिद्द आसली आनी ते हितून आमी देव फुडें चालले. मागीर तुम्ही पयलीं भुरगेपणान कितले दीस करताले ते? एक 7 दिसूच? 7 दिसूच आसताले. आतां पयलींच्यानूच? पयलींच्यानूच. ते कित्याक लागून तशें येयले, जशें आयतार एक सुटी आसताले शाळेक, हम्म. ते दिसा पुजा बायला आ. आनी 6 दीस जे आसताले ते शाळेन आसताले. मदीं दनपार शाळा सुटली उपरांत म्हणजे आरती केल्यो. तुम्ही खरे करताले? म्हाका बिलीव जायना की भुरगेपणान खंय तुम्ही तरी. इतले सारखे येऊन करताले म्हणून. हय हय हय. आनी तो एक आनंदूच वेगळो आशिल्लो न्ही. सो त्या हितून ते आमचे घडत गेले. आनी शेनवारा पावप कित्याक दवरलेले, जशें दुसरे दिसा सुटी सुटी आमकां, आसा. त्या प्रमाणे देवाक पावन आमी सुशेगाद दुसरे पण दिसा. तुम्ही तेन्ना जे सारखे प्लॅन केल्ले पळय ते आतां बऱ्या पडटा, पण त्या टायमाचेर तुमकां रात जाताली चड पावोवपाक? जाताले 10 कितली? 10 10 जाताली. आतां खूब जाता. आतां कितले जाता? 1-2 जाता. म्हणजे की लोकांचे आतां क्राउड दिंडी बी आसता आसतली. दिंडी आसता आनी क्राउड चड जाल्लो आसता न्हू, सो स्लो वचची पडटा. तो पावता म्हणल्यार एक 500 मिटराचेर आसा ती, थंय पावता विसर्जना कडेन पावता म्हणल्यार मातसो टायम वयता. पण दिंडी करत वता? हय, दिंडी करत. अशें आसा की जागो नासतना उबो रावपाक थंय, इतली गर्दी आसता. आणि फूल स्लो वाडो. स्लो जावपाक कितलो टायम लागलो? ही आतां ही 22 वर्सां. 22 वर्सां? आतां टोटल आतां आमचो जो ह्या वर्साचो पुजप जातलो पळय हय. तो 27 वर्सां कंप्लीट जाता. हा. 27 वर्सां कंप्लीट जाता आमकां हे बाल गणेश पुजेक लावले. आनीक आतां आरती बी कश्यो जातात? आरतींचो कोण एक पुजता? कोण तुमच्याच भितरले आमच्याच 7च जाण भितर. पुजता काय? ना, आमच्या आतां फूल गांवाक दिल्ले आसा. कशें आहा, पयलींच नांवां दिल्ली आसता. 1-2 वर्सां 3 वर्सां पयलीं आपूण 2022 23 24 25 आपूण करतलो हांव. हा. त्या प्रमाणे तेंची नांवां घेतलेली आहा. ती गांवांतलेच पूण? गांवांतलेच. आनी प्रत्येकाक जाका आरती पडटा पळय न्हू, तो आपल्या तर्फेन कितें नाल्यार कितें देवाक एक अर्पण करता. म्हणजे जेवणाचो एक तो प्रोग्राम करता. 7 दीस आमचे देवाचें जेवण आसता. आनी लास्ट दिसा शेनवार आसता पळय न्हू, ते व्हडलें जेवण आसता, ते सगळ्या लोकांक आसता. आनी बाकीच्या दिसांनी? ते लोकांकूच आसता. सगळ्या लोकांक आसता म्हणल्यार कशें आसता, लिमिटेड. म्हणजे कशें 4 जाली म्हणजे सोंपले. आसा तो पर्यंत जेवण जेवन वचपाक शकता सगळे लोक. आ. आनी लास्ट दिसा ते रातचे
8 जायसर 9 जायसर आसता. आणि मागीर रांदपी बी रांदपी लास्ट दीस आहा तेन्ना भायले हाडटा आणि बाकीचे 6 दीस आहा ते आमच्याच गांवचे जे महिला ते करतात. हय तर खूप सपोर्ट. त्याचे पयलीं त्यांच्या घरांनी बी सगळ्यांची जाता न्ही हय चवथ? सगळे ती जावन सुद्धा कितें उत्सुकता आसा बाल गणेशाक थंय आपूण कितें फुडें थंय करतले अशी एक उमेद आहा. म्हणजे सगळ्यांनी जेन्ना चवथ सोंपता तेन्ना तुमची चालू जाता. आमचे चालू जाता आमचे ह्यात खूप आमकां क्वेश्चन करता बाकीचे सगळे तुमचे सुरवात जाता आणि हय सारकें कित्याक ती उमेद आसा पळय न्हू ती सगळी मेळून करता. मागीर अजुनूय तुम्ही शेतांनी बी काम करता काय? शेतांनी वयता कोण लोक वयता आमी ना हा. आता यंग जनरेशन कोण ना वचना, हय. वचना जे पयलींचे आतां वयतले. म्हणजे तेन्ना तो राखण म्हणून एक चालू केल्ली. हय, राखण. पण तुमचे तकलेन आयले राखण बी काय खेळ म्हणून चालू केल्लो? खेळ म्हणून चालू केल्लो. आणि ते सगळे आता तुम्ही 7 जाणांची नाव घेतली सगळे 7 जाण आसात अजूनही? कशें आसा 7 जाण म्हणजे कशें आहा सगळ्यांची नांवांय घेवंक शकना कळ्ळें न्हू जशें हा. वर्सा वयतात तो गेला तो वता. येवन आला मागीर हा. तो दुसरे 2 जाण जॉईन जाले म्हळ्यार प्रत्येकाचें नांव घेवंकूय शकना न्हू हय. अशें आसा. ना आता तुम्ही भुरगेपणान जे 7 जाणांनी हय. जॉईन केल्ले हय, पळय हय. चालू केल्ले पळय हय. हे ते 7 जाण आता आसात? अजूनही आसा आहा. आणि सपोर्ट आसा सगळ्यांचा सगळे येतात. सगळे येता आणि मेन लीड हांव घेता. हा, पण तुम्ही याद करनात ते दीस पयलींचे? हय खूप बसलेले कडे बसले की त्यो यादी येवंक आमी अशें केल्ले तशें केल्ले अशें करताले तशें करताले विचार करून खूप उमेद जाता सारकी. आनीक आता ते जे 7 दीस आसता पळय हय. तेन्ना आरती असतात आरती थंय आसता. सकाळची रातची आरती हय. त्या भायर आनी कितें आसता? हय प्रोग्राम करता आमी जे 6 दीस आसा 7व्या दीस आमकां करूंक मेळना कित्याक तो विसर्जन, विसर्जनाचो हय. दीस म्हणल्यार जे 6 दीस आसता पळय न्हू त्या 6 दीस कितें नाल्यार कितें एक प्रोग्राम करतात आमी घडोवन हाडटात जशें आरती कॉम्पिटिशन भजन कॉम्पिटिशन अभंग कॉम्पिटिशन कीर्तन जावं फुगडी कॉम्पिटिशन बायलांक लागून सुद्दां कॉम्पिटिशन बी आसता? कॉम्पिटिशन करता आमी कॉम्पिटिशन करता आनी खूब उमेद आनी लोकूय तसो खूब जाता आनी कशें जाणा आमकां व्हडलीशी स्पेस ना तुमी आमी मेन रोडार थंयसरच करता रस्त्या भायर अशें म्हणल्यार गांव न्ही भितर गांवान पडटा न्ही? गांवान पडटा सारकें. खंय म्हणले ते? मोळा भाटी म्हणल्यार गोवेल्ला. खंयच्यान? गोवा वेल्लाच्यान तिसवाडी. भितर गोवेलासून 3 किलोमीटर भितर. हय. मोळा भाटी. आनीक मागीर विसर्जनाच्या वेळाचेर विसर्जनाच्या शेनवारा जी विसर्जन हय. तेन्ना एक 7, 8, 9 जाता 8 जाता जेन्ना 7 जाता 7 सुमार आरती जाता आरती जाल्या उपरांत मागीर ते डिस्ट्रिब्युशन कितें आसता कोणे प्रायजीस कितें आसता तेंकां दिता आनी तेज्या उपरांत मागीर विसर्जनाची तयारी आनी करता. सगलो हो आटोप कोण घेता? मेन म्हणल्यार हांवूच घेता हा. म्हाजे उपरांत मागीर म्हाजे सगळे वांगडी आहा तेवूय खूब सपोर्ट करतात. आता ते वांगडी वाडल्यात? खूब वाडल्या पयलीं कशें 7-8 जाण आसले 8चे 10 जाण जाले 20 जाण जाले आतां फूल गांव आसा फूल सपोर्ट करता प्रत्येक जाण आपूण एक जबाबदारी घेता आनी ते प्रमाणे आमी फुडें वयता. आनीक आता डेकोरेशन बी मकर बी करता पळय हय. ते तुमी पयलीं कितें करताले ल्हान आसतना? पयलीं हाऊस करतालो जे कितें आनी कशें आशिल्लें करताना ल्हानपण तेन्ना जे घरान आमगेर म्हणजे म्हाज्या घराक जे हांव म्हाका डेकोरेशन करतालो पळय न्हू आमच्या घरान तेच डेकोरेशन व्हरून थंय करप आशिल्लें कित्याक म्हाका उमेद आशिल्ली ल्हानपणान की एक कसलो पूण देखावा दाखोवचो मागीर हांव देखावा आमगेर म्हणून करता ल्हानसो आनी तेच देखावा मागीर थंय व्हरून ते दवरून मागीर ते पुजेक लायताले. तेन्ना गांवांतली बी चिंतली की तुमी आनी कितें करतात काय कितें म्हणून करतात? चवथ सोंपतगीर. म्हणल्यार थोड्यांचो सपोर्ट आशिल्लो तेंकां उमेद जाताली म्हणजे थोडे एक भावार्थ आशिल्लो देवा कडेन अशें ल्हान राखणदार म्हणल्यार एक मनान एक हें जाता न्हू राखणदार ते कोणे चिंतले तर नांव? राखण म्हणजे आमकांच एक जाणट्यांनीच आमकां नांव दिलें राखण्यांचो हे भुरगे राखणे न्हू सो तेका तेंच्यांनी नांव दिलें जाणट्यांनी नांव दिल्लें आमकां राखण्यांचो म्हणून. तेका लागून विचारले तूं आजुनी शेतान बी काम करता काय म्हणून? ना पयलीं जे आशिल्लें तेन्ना आनी आतां कितें आतां सगळें इजी जालां म्हणजे कशें आमी पयलू कांय नाशिल्लें आमचे कडेन आतां इल्लें आमी स्ट्रक्चर जावं आनी कितें कितें सगळें आमी जाग्यार उडयता जाग्यार बसयता सद्या आनी जशें इम्प्रुवमेंट करूंक जाय तें आमी इम्प्रुवमेंट करीत आसा. पयलीं कितें म्हणल्यार डेकोरेशन तुमी तुमच्या घरांतले व्हरून लायताले आनी हय. आतां? आतां ना आतां कशें कोण आपले तर दिता कोण आसा आपल्यान केला बाबा तूं लायतालें तें व्हरून लावप आसता आतां म्हणजे बरें दिसतालें लावप नाल्यार आनी एक आमकां डेकोरेटर आहा क्रॉस क्राफ्ट म्हणून डेकोरेटर आहा तो आतां 15 वर्सां जालीं आमकां स्टेज एंड डेकोरेशन हो आमकां स्पॉन्सर करता तेज्या. Lagi मुझे ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब काय झाल्या मरे
ब्रेक आनी कशें लागतले मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केल्या बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आदमो दोतरा घेवत मरे होय काय हे घेयन आसतना आपल्या तर्फेन म्हणून तो दिता. पण आता तुम्ही आता इतली वर्ष झाली करतात म्हणलं आता 27 वर्ष हय, जातली आता ह्या या वर्षात वर्षी इतली वर्सां भितर तुमकां जर याद केली आता तुमच्या भुरगेपणां हम्म. जाल्यार बरो एक वेळ आणि वायट मोमेंट कितें आसा बरो जो आसा की सगळे भुरगे जे आशिल्ले पळय न्हू ते एक मेळोन जूट जावन आमी करताले देवाक पुजेक लायताले आनी आतांचो जो पळयत न्ही जाल्यार बरो मुमेंट सगळो गांव जो आसा तो एक जाला एक जावनूच हो जो एकूच उत्सव आसा तो सगळो गांव सारको मेळोन सारको उमेदीन उत्सव मनयता. तुजे खातीर ते सगळे जावपा पावला देवाची कृपा. आनी तशी वायट म्हणजे वायट सुद्दां तितून गंमत आहा म्हणजे कशें आहा जेन्ना आमी ल्हानपणान जे पुजक लायताले गोट्यांनी तेन्ना थोड्यांचे आसताले कितें करता तुमी धांवणयताले आमकां कितें करता हांगासर तुमी अजुनूय तुमचे चवथ सोंपना काय म्हणून अशें धांवणप ते एक वायटूय म्हणूंक शकता आनी हे म्हळ्यार कितें वायट हितून आमकां बरी हे आशिल्ली. आता लोकांक चित्तना कितें चित्तात जाणा की तुमी आता बाल गणेश तुमी पुजतात हय. जे कोणाच्या घरान ना त्या भुरग्यांनी एकठांय जावन हो पुजेक लायलो अशें म्हणल्यार पयलीं Thoughts थॉट तशे येतात ना तशें ना तशें आमचे घरान आसुनूय बी आसुनूय तुमी आमी- परत हय, केले. परत केले कित्याक कशें आयले ती उमेदूच आहा पळयलें न्हू तुमी हय. उमेद जी आहा ती पूण थंय कितें आसा पयलीं गणपतीचे बी अशें कांयच ना आमी कशें आहा जेन्ना पुजेक लावचे पयलीं थंय होम घालून आमचें शुद्धीकरण करता तेजे उपरांतूच आमी पुजेक लायता आदले दिसा होम घालता होम घालून भटा काडून आमी पुजे हे करता शुद्धीकरण करता. आता हे जालें तुवें सांगलें की ओवरऑल की पयलीं लोक थोडे येताले आता चड येवपा लागले हय. बट असो तुका याद खंयचो मुवमेंट येता म्हणल्यार तकलेन कितें तरी इन्सिडंट असो बरो असो इन्सिडंट आनी वायटसो इन्सिडंट बरो इन्सिडेंट ओवरऑल ते जाले ओवरऑल लोक येतात ते ओवरऑल झाले बट एक स्पेशल फिलींग कशी की आमचे खातीर जावपाक पावलो आज इतल्या एजीर पावलो. तसोच हो जो पयलो जेन्ना 2004 जेन्ना दुसरे वर्स आयले ह्या जाग्यार तेन्ना तो पुजप काय ना हो एक मातसो येयलो काळ कित्या खातीर त्या टायमार तो मातसो एक कोणाचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें त्या प्रमाणे ते जाग्याक लागलो आनी तेका लागून आमी मातसो फाटीं उरलो मागीर मूर्ती करताले त्यो आमकां करूंक मेळना तेजे उपरांत ती मूर्ती आमी विकत हाडली तेन्नाच एक तो वायट क्षण कसो येयलो आमच्या हितून तेन्ना बाकीच्या उपरांत आनी तेजे उपरांत कांय ना. पण आता सदां रेडीमेडूच हाडटात आतां रेडीमेडूच हाडटा करनात ना करिना आमी ती 5 फुटाची आसता. आता कळना तुमकां करपाक तर कळना कळटा म्हणजे कितें ती जी आतां लेवल वाडला कळ्ळें देवाची आतां प्रत्येकाक आतां देवाक पळोवपाची जी एक हें आसा पळय न्हू ती भावना आनी दृश्टी ती आतां वेगळी जाल्या म्हणजे आतां कशें जशें कसल्या हितून आसता प्रोफेशनली आसता पळय तशें आतां देवाचे लोकांचे एक तन मन कशें आहा देवाक ह्या रुपान पळोवपाचें आतां एक 2-3 वर्सां आमी एक मुर्ती करता पळय न्हू ती एक सुंदर मुर्ती एक आमची जावन येता आनी ते मनाक भरत सारकी मुर्ती जाता आमची तुम्ही पळयल्यात आसतली. हय 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 ती खंयच्यान करतात आमी आतां 3 वर्सां जी आसा पळय न्ही ती दिवाडे नवजोत म्हणून एकटे करताले तेजे कडेन दिताले आतां अंदू मातशें दुसरे कडेन दिले. आनी आतां तुमी पयलीं करताले पळय ते लोकां कडेन कशें पावले पयलू पावपाचें अशें आशिल्लें की खंय पण थोड्यांक उमेद आशिल्ली की देवाची आमची एक पेपरार घालची आनी प्रसिद्ध जावचो असो म्हणून आनी ते प्रमाणे आमी एक लोकल न्यूज पेपर आहा मराठी तेजेर आमी तो घालताले वर्सान वर्स घालताले आनी फ्री ऑफ तुमी जावन घालताले आमी घालताले म्हणल्यार ते आमचे चार्ज करना आयले आमचे कोण एक बेस्ट वळखीचे आशिल्ले तर तेंच्यांनीच आमकां ते घालताले आनी ते प्रमाणे करता 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 आतां एक लास्ट 5-6 वर्सां आहा पळय ना ते मिडिया सुद्दां आमचे कडेन पावल्ल्या सो आतां कवरेज ते घेता.
हय ताका लागून तुझे खूप रील्स बी पयल्यात हांवें. हय हय हे आली ती एक 3-4 वर्सांक जाला आणि त्याच्या पयलीं आमी पेपराचेरूच घालताले आनी त्या तितून आतां चड प्रसिद्धात मेळ्ळा. जसं मिडियाचेर येयले हय जशे रील्स जावपाक Reels लागले जावपाक त्या लागले प्रमाणे तशे. आमची आतां ही खूप वाडल्या. आता ह्या वर्सा आनी लोक येतले. हा खूपच आता तुम्ही सुद्धा सगळ्यांक घेऊन येऊचे. हय हय व्ह्युअर्सांक हय सुद्धा सांगता तेंच्यांनी येवचे म्हणून. सगळी येतली. आनीक विसर्जन पयलीं कशें जातालें आनी आतां कशें जाता डिफरन्स. विसर्जन करपाचे एक पयलीं कशें आसलें आमी माथ्यार घेवन नाचयताले. एक हा. मूर्ती आशिल्ली ती पद्दतच तशी आशिल्ली ना, गाडी बीन घोडे काय ना. हय पयली सुरवातूच जाताली ती आमी तकलेर धरून नाचप, ती नाचत नाचत दिंडी घालत वचत आयली. हय. तेन्ना साऊंड सिस्टम बीन कांयच ना, हम्म. हातीन म्हणत ताळ घेवन वाजत वचप आशिल्लें. तसो तुमीच काय बाकीचे घरची आमचे येताली? घरचे येताले जे येताली, कोण आ. पॉझिटिव्ह थिंक आसले आमच्या बद्दल आ, आ. बाल गणेशाच्या बद्दल ते लोक येताले आणि ते मातशे नाचतात. तशें करता करता ताका पळोवन सगळे लोक आतां येवपाक लागले न्ही, सो ते वाडत गेले. आणि पयलीं माथ्यार घेवनच नाचताले. माथ्यार घेवन नाचता आनी एक असो एक सामको क्षण तकलेन उरपाचो सारको कसो आसा ना, जेन्ना आतां आमी आतां गाडी बीन करता, गाडयेन व्हरतात तेन्ना क्षण कसो आशिल्लो, आमी सायकलीचेर सुद्दां येयल्ला. साऊंड सिस्टम एक प्ले सायकलीचेर फाटल्यान बसून मागीर एक गाडो आशिल्लो आमचो बैलांचो गाडो, बैलगाडो ते आशिल्लो, तेजेर देवाक बसून तेका बरो न्हेसून आणि तसो आणि मागीर साऊंड बीन कसो एक ल्हानसो एम्प्ली काडून सायकलीचेर फाटल्यान बसून आणि त्या मायकर म्हणून आमी विसर्जन केल्ले आहा. ते सुद्दां क्षण सारखे उगडास उरपा सारखे. कित्याक आतां काय बदलला आणि आतां आमी साऊंड सिस्टम घालतात एक 30,000ची सुद्दां आणि ती रेडीमेड म्हणल्यार म्हणजे स्पॉन्सर. आनी कितें आसा अशें क्षण याद बरे येवपा सारखे? कित्याक आमची सुद्दां आतां घरान चवथ आसता म्हणटकीर एक ते दिसूच वेगळे असतात पळय, सगळो बोवाळ आसता, घरान सगळी सुयी आसता. ताका लागून ते एका सुद्दां न्हू आतां गांवांत आमच्या अशी 2 वर्सां 1.5 दीस, 1 वर्स 5 दीस, ते सुद्दां आतां कशें आहा, कोणाक इच्छा तशी ना, कोण दवरता कितें 5 दीस आपल्या घरान. कित्याक तेका उत्सुकता आसता बाल गणेशाची, कळ्ळें न्ही, बाल गणेशा. ताका लागून चड आमच्या गांवांत चड आतां कोण असो आपलो म्हणून अशें घरांतलो दवरिना, फक्त उत्सुकता आसता बाल गणेश केन्ना पुजता तो. त्या लागून ताका लागून आमचो हो उत्सव आहा पळय न्हू तो मोठ्या प्रमाणेन बरो साजरी जाता. पूण कसो तो ल्हानाचो इतलो व्हड जालो? देवाची कृपा आनी आमचे एक देवा खातीर एक मनान भरलेले आशिल्ले तो क्षण, त्या क्षणा प्रमाणे आमी फुडें वचत. पूण तुमी पुजा बी करताले तर पयली ना केन्नाच केली ना. पुजा जाता, सत्यनारायण पुजा सुद्दां आतां 1-2 तसली पुजा न्ही, पुजेक लायता पळय, पुजेक लायता लायक ते प्रॉपर सगळे मंत्र बी. ना 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 सादे जशें काय देवाक पुजेक डायरेक्ट हारत मूर्ती कितें कितें लावप आसता, जशें महादेव पार्वती, मागीर बाकीचे कितें बेल जाय ते सगळे आमी हाडटाले. जे घरान लागता पळय ते सगळे हाडटाले, तेन्ना हाडटाले सगळे जे कितें लागता ते आमकां सांगताले न्हू, खबर आशिल्ली बाबा आमगेर हे आसा, तुमगेर बेल बीन ते सगळे हाडटाले आनी ते हाडून आमी पुजेक लायताले. पण आता तुका अशें म्हणल्यार आता हे सगळे तूच पळयता, तू फुडें व्हरता म्हणजे तुमी सगळे, आमी सगळे हय तुमी सगळे. पूण फुडें असो भंय दिसता की फुडें कोण फुडें व्हरतलो काय ना? एक मनान म्हाज्या मनान आसा आनी हांव तो येवंक जायना म्हणून हांव ते भुरग्यांक सुद्दां फुड्या काडटा. बाबा हे जेन्ना काम करता पळय न्ही, हांव जेन्ना काम करता ताका सपोर्टींग म्हणून घेता तेन्ना तांकां सांगता बाबा आमी करता ते करता, हे बंद पडोंक जायना, ही फुडली जबाबदारी तुमची, हे तुमी सांबाळपाक जाय अशें हांव जाल्यार सांगता तांकां. कित्याक सुरवात केली आनी बंद पडप करना आनी हे कार्य तशें आहा न्ही देवाचे. आनी आतां खूब व्हडूय जाला न्ही, व्हड जाला आनी कितें प्रसिद्ध जालें म्हणल्यार तो सांबाळपाक जाय. तो हांव त्या भुरग्यांक सांगतात बाबा हे तुमी अशें अशें सांबाळूंक जाय आनी प्रत्येक जण जबाबदारी घेया. कित्याक केन्ना फुडें कांय कसलो काळ येवप करना, असो वायट क्षण येवप करना. सो ते हांव तांकां प्रत्येक फावटी जागून दितात की आमी सुरवात आमीच केल्ली न्ही ताका लागून. आता तुम्ही गांवचे भुरग्यांक शिकयतात ते जालेच, बट तेजे भायर आनी कितें कमिटी बी केल्या? ना, कमिटी फॉर्म करिना आमी आनी अजून पर्यंत करूना. जे आमी सुरवातीकून ते भुरगे आशिल्ले पळय आनी तितून ते भुरगे सगळे ऍड करून आमी हे परंपरा चालू दवरल्या. कमिटी जी आमी फॉर्म करूंकच ना. आनी ते कित्याक कमिटी केल्या उपरांत मनशाक पळोवन मागीर थंय वेव्हार जाता, सो कमिटीचेरच सोडून दिल्ले आसता.
ते जावचे न्हू, फक्त सगळे भुरगे मेळून येवन एक सगळो उत्सवात मनोवचो आणि कोणाची कटकट नासतना हो सगळो क्षण येवचो बरो म्हणून हे पद्दतीन आमी फुडें वयता. आणि थंय आता पैसे बी आता येतात पळय, हय. इतले स्पॉन्सर करता, लोक हय. डोनेशन दिता, ते मागीर कोण हँडल करता? जशे सामान कितें अर्पण करता देवा खातीर ते सुद्धा आमी सगळ्यांची नांवां बरोवन घेता आणि त्या प्रमाणे त्यांचे नांवां अनाउन्स करता लास्ट दिसा सुद्धा शेनवारा विसर्जना दिसा. आणि प्रत्येकाचे जे आसा दिल्ले कोण कडधान्य दिता ते सुद्धा आमी ते लास्ट दिसा आमी यूज करता आणि उरता ते मागीर 1-2 दिसांनी पैसे आणि पैशांचे सुद्धा जाय, पैसे सुद्धा आमी आहा ते जमा करता आणि हिशोब तो आमीच जे आसा सगळे गांवचे भुरगे प्रत्येक भुरग्याक एकट्याक आपयता आणि पळय आमी अशें हे करता आणि तो मागीर सगळे बुकाचेर आमी रेकॉर्ड दवरलेलो आसा. आणि तसो असो आमचो अमाउंटूय तसो चड ना व्हडल्याशा लाखांनी ना. सो तो जातलो न्ही आता फुडें फुडें तो जातलो. हो जातलो. कित्याक कशें आसता थोडे कडेन आफ्टर अ पॉइंट हय. बिझनस जावपा लागता, हय सारकें. देवाच्या नांवाचेर हय. बिझनस जाता, हय. तेजे खातीर विचारले हांवें. त्या खातीर सुद्दां आमी ते म्हाजो जाल्यार व्यू तसो त्या बाबतीन तसो आसा की सद्या आमकां स्ट्रक्चराचो थंय नाल्यार कितें जी कमीपण आसा थंय ते सद्या पयशे आमी युटिलायज करता थंय. तो स्ट्रक्चर जावं आमकां स्टेज जाय आनी कितें जाय ते पयलीं थंय वस्तू जाग्यार उडोवपाचे आमी ट्राय आसा. सो पयशे जमोवपाचे चड हे ना. सो आसा तितलो पयशे आमी व्हरता आणि वर्साक आमकां एक चड लागना 1.5-2 लाख वयता एक्सपेंडिचर सगळे रांदपाचे धरून सगळे एक्सपेंडिचर 1-2 लाखाचेर पावता आणि उरलो बॅलन्स उरलो जाल्यार लास्ट सांगूंक सोदता चड ना आमचे कडेन अमाउंट 3.5 ते 4 लाख आसा त्याचे वर अमाउंट ना आमचे कडेन आणि आमी तोच प्रयत्न करता चड अमाउंट जावचो न्ही कित्याक ताका कीड लागचे न्हू म्हणून आमी तो जाता तितलो थंय युजली कोण असे पैसे सांगना पण ती ऑनेस्टली सांगले सांगले कित्याक प्रत्येक आता आमच्या गांवच्या सुद्धा लोकांक थोड्यांक क्वेश्चन मार्क आसा बाबा कितले पयशे आसूंक शकता. थोड्यांक खबर नासना न्हू, प्रत्येकाक खबर आसतलें अशें नासना अकाउंटाचे. सो हांव जाल्यार क्लियर रावता, म्हाका प्रत्येकाच्या कानान पडचे बाबा आमचे कडेन इतले अमाउंट आसा सो आमी चड पयशांक घालना त्या तितून जे आसा तितूनच समाधान आहा आणि त्याच प्रमाणे आमी हो उत्सव घडोवन हाडटा. पूण लोक वाटता तसे पैसे वाडत रावतले तेका लागून कितें पण नाल्यार कितें उपाय करचोच पडटा. आणि सगळ्यांगेर कशें आसता चवथ स्टार्ट जावपाची जाली म्हणटकीर डेकोरेशनाचे वेळाचेर सगळ्यांचेर बोवाळ आसता पळय. रातचे सगळी सोयरी येतात, सगळी जाणां भुरगीं मेळून ते डेकोरेशन करता, बारीक बारीक हातीनूच करतात पळय, व्हडले काय करपा वचना पयलीं. सो तेतून मागीर सगळी सोयरी येता रातभर रातपाळी मारून करता. सो तुमचे थंय कशें जाता? आमचे बी तशेंच कशें सगळे भुरगे सगळे येता कोणाक कितें एक जबाबदारी दिल्ली आसता एक तो आपल्या डेकोरेशना प्रमाणे तो करता. हांव इन्स्ट्रक्शन दिला ते तशें करता करून दवरता करून दवरा रे. आणि बेस्ट थिंग म्हणल्यार आमी रातीचो दीस करून सुद्धा ते काम करता आणि 3 जायसर 4 जायसर सकाळची फातोडेर सुद्धा मजा असता. हय तर तीच मजा असता ते. आणि असे 8 दीस जे असता पळय तयारीचे ते तशेंच वयता आमचे सकाळची 4 पर्यंत. त्या दीस परत येनात आता परत येना. बरें, देव बरें करूं. बरें दिसलें तुमचे कडल्यान आयकून बाल गणेश. हांवें आयकून आशिल्ली फूल स्टोरी अशी रिल्स पळयल्यात बारीक बारीक जितून सगळें सांगलां. पण आज बरें दिसलें तुमकां मेळून आनी थँक्यू तुम्ही ती म्हाका फ्रेम दिल्या म्हणून. तुमकां बी थँक्यू कित्याक तुमी आमी स्पेशली म्हाका आयज आपोवन हाडलो. आणि एक्चुअली आमी पोरू आपोवपाची आशिल्ले आणि आता उत्सुकता आशिल्ली केन्ना म्हणी मेळटली तेन्ना ऑलरेडी चवथ जावन गेल्ली. मागीर म्हणलें मागीर घालून काय येना. हय म्हणल्यार तेकाच लागून ते आयज श्रावण आतां स्टार्ट जाला ते हितून एक बरें जातली म्हाका एक दिसलें की आयज एक बरो. आणि हो पॉडकास्ट पळोवन खूब लोक आनीक जितली गर्दी जाता तेच्या डबल जातली. म्हाका दिसता जावंकूच जाय कित्याक जे तुमचे व्ह्युअर्स आहा ते खूब आहा आणि ते व्ह्युअर्सांकूय हांव सांगूंक सोदतां की मुद्दम ह्या वर्सा तुमी येवचे. 31 तारखेक पुजेक लायतले आयतारचो आणि 7व्या दिसा आमचे 6 तारखेक आमचें विसर्जन आसतलें बाल गणेशाचें. सो तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन येवचे पळोवचे. मुद्दम 7, 8, 10 पर्यंत जे असता आमचे विसर्जन ते मुद्दम पळोवचे, क्राउड पळोवचे आणि दिंडी जी आसा ती मोठ्या प्रमाणान उमेदीन जाता. आणि तसोच साऊंड सिस्टम सुद्धा बरो पेजात लायता. हांवूय येतलें सगळ्या फॅमिलीक सुद्धा घेवन येवचे. हय शुअर येताच हांव. ओके थँक्यू सो मच. आणि प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.